या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले आमचे भूमीचे डायनामिक लीडर बहुजन समाजाचे नेते आणि आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानवडे, तसेच आमचे तळेगाज आमदार अमोनाईक उर्डे अमोनाईक, तसेच आमचं मंडळाचा अध्यक्ष मित्र तळेगाज कार्यकर्ता आमची कल्पना देसाई, आमचं साऊथ विभागाचं अध्यक्ष तुळशीदास, तसेच सगळ्या आमचे कार्यकर्ते चढ कशी बघतात की एक लाट आहे आमची बीजेपी सगळीकडे हवा चालू झाली की लोक येऊन लागल्या आणि आमचे बीजेपीचे जे नेतृत्व हा डॉक्टर सावंताचे आणि सगळ्या लोकांना आधी अडकले. आज त्याचे जे काम तुम्ही जाणार, ज्यांना त्याने मंत्रिपदाची मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि गोंयांचे काम चालू केले, स्ट्रॉंग काम चालू केलं, सारखे गोंय एक सारखे फुडल्या पावला राहिले. मदीं कोविड आयल्या उपरांत ब्रेक मातसो पडलो, थंय ते कमी रावना, थंय सुद्दां तेंची हुशारकी चॅलेंज तेंच्यांनी दाखयल्या आणि जंय सिस्टम आमची कमी आसलेली पळय ती सुद्दां सिस्टम ताणें आतां केली, सारकी फुडें येयली. म्हणजे केदे व्हडली आतां तिसरी सुद्दां लायट आयल्या, भिवपाची गरज ना, त्या प्रमाणे ताणें काम केलें. आज ह्या नेतृत्वाच्या सकयल तुम्ही जाणात, हांगाच काही प्रमाणात आमची म्युन्सिपाल्टी पडली आसली, पण बाकीच्या जाग्यार म्युन्सिपाल्टी सगळे आयले, जिल्हा आयलो, सगळीकडे जिल्हा पंचायत आमचे आयल्यो, म्युन्सिपाल्टी आमचे आयल्यो आणि हेच वारें आज सगळीकडे पावलें. त्याचो परिणाम म्हणटा तो आमचो आज राजीव आणि कल्पना बीजेपीचे आमचे नेतृत्व जे आसा प्रायम मिनिस्टराचे, जाणात बीजेपी पार्टी आज अख्ख्या गांवांनी पावली आसा आनी गल्लींनी पावली आसा आणि बीजेपीचेर एक तरेचो लोकांचो विश्वास बसलेलो आसा. फुडली सरकार ही बीजेपीच्या ते बद्दल आनी डावट ना आणि होच आमचो प्रमोद सावंत, होच आमचो चीफ मिनिस्टर डेव्हलपमेंट हे सगळे कार्यकर्त्यांनी आमच्या चालू. बीजेपी म्हणते कार्यकर्त्याची कदर असते, जो कार्यकर्ता त्याची कदर बीजेपी भितर आसता. म्हणून लोकांक त्या पार्टीचो आमच्या पार्टीचो विश्वास आसा. म्हाज्या असल्या सामान्य मनशाक जाणा डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो, कोणी केलो, पार्टीन केलो. आज आमी पळयता गव्हर्नर आमचो धाडला, जो बीजेपी पार्टी भितर सारको तो प्रामाणीकपणान वागतालो आणि तातूंत तेजे भितर शाप आसतालो, एक इमानदार बरो मनीस, प्रामाणीक मनीस, अशें बीजेपी भितर स्थान आहा, म्हणजे जे बरें काम करता. ह्यो ज्यो काही पार्टी आयल्या, चिल्लर पार्टी, आज यो फाल्यां वचप, हेजे भितर आनी आमच्या पार्टी भितर खूब फरक आहा. त्या कॅन्डिडेटा भितर आमच्या कॅन्डिडेटा भितर खूब फरक आहा. आज आमी पळयता 2 टर्म विजय सरदेसायन थंय काडले, काम कितें केलें, कामां कितें केलें सांगा, नोकऱ्यो कितल्यो दिल्यो त्यो सांगा, काय पयसो केलो. 2 गजाली ह्या पार्टी भितर आयले. आज दामो भितर आणि विजय सरदेसाय भितर फरक कितें आहा. दामो म्हणतो बीजेपी पार्टीची मुखार व्हरपी, जी काम करपी, ज्याचे गव्हर्नमेंट काम करपी, अशा भितरलो हो केलो. आणि विजय सरदेसाय भितर फरक कितें तो पळय. विजय सरदेसाय म्हणतो हो जो मनीस आहा, हे आमदार जातात कित्याक, मुद्द्या खातीर, पयसो कमोवपा खातीर, आनी हो आमदार जाता कित्या खातीर, काम करपा खातीर. म्हाका सांग, ह्या मनशाक कोणी विचारूं शकता की दामू तुका आपूण काम केलें, आपल्या नोकरी केन्ना मेळटली, आपलें हें काम केन्ना जातलें. विजय सरदेसाय काम सांगू शकना, तुमी आनी विचारूं शकना. तो रोखडो पयशांच्या दमाचे स्टॉप करता, कोण बंद, कारण तेजे भितर हेजे भितर फरक म्हणतो
दामून कसले मनीस तयार केल्यात, गुंडा तयार केल्यात. सॉरी, विजय सरदेसाईंचे मनीस तयार केल्यात ते गुंडा तयार, दामून ते तयार केल्यात ते प्रामाणिक कार्यकर्ते तयार. सगळ्या म्हणतात कोणी सांगतो, कोणी तुमचं सांगू शकता. हे लोक जे पार्ट्यो केल्या तेंच्यांनी, काही पार्ट्योची चिल्लर जाल्ली आसा. विजय सरदेसाई आज तेंच्यांनी कितें केला, पयसो केलो. हो फरक आहा. दामून पयसो करून वचना, दामून काम करपाकच गेलो आनी नांव मेळटा. पण पार्टी भितर तेजी कदर आहा. विजय सरदेसाईन कितें केला, पयसो केलो. आनी पयसो असो केला की तो खंयच्याय मनशाक इलेक्शना टायमार काडप आनी घेवप, चल मागीर हें कर तें कर म्हणपाक. पण विजय सरदेसाई भितर, दामू भितर फरक आहा. विजय सरदेसाईन आज कितें केला तुमी सगळे जाणा. धंदो कसो केला, आमदार जालो, मंत्री जालो, तें घर कितें आहा तें काडलें, बंगलो बांगलो शेतान, थंय ऑफिस केलें, थंय पणजे कोट्यांनी रुपया फार्म हावस केलें, कोट्यांनी रुपया. कसो आयलो, कसो केलो तें कांय ना. पण हे लोक आनी हेच्या भितर फरक आनी डिफरन्स. म्हणून आज तुमी जे आयल्यात ते प्रामाणीक पार्टी बरोबर आयल्यात, व्हडल्या पक्षा बरोबर आयल्यात, फुडें काम करपाक. विजय सरदेसाई आनी हेच्या भितर फरक हो साप व्हडलो. म्हणून हांव तुमकां आज तुमी जे आयल्यात तेंचें हांव अभिनंदन करता, वेलकम करता. कारण विजय सरदेसाई बरोबर लायफ ना. विजय सरदेसाई बरोबर सीप आसतली ती गुंडागिरी आसतली आनी कांयच ना. पण आज तुमकां हांव सांगू शकता एकच की बाबू आजगांवकर हो तुमचे बरोबर आसतलो. बाबू आजगांवकर पाजे फोणी भितर कितेंय रावचे ना, आमी तुमचे बरोबर आसतले. आमी राजू बरोबर सारके आसतले, फूल सीम, कल्पना बरोबर फूल सीम आसतले. आनी कोणाक गव्हर्नमेंट बहुजन समाजाचें, बारीक लोकांचें आनी बारीक लोकांक न्याय मेळपाक आसा. म्हणून आमी कॅन्डिडेट सुद्दां बरो जावन बरो दवरलो आसा तुमचे मुखार. फुडलो 100% हो कॅन्डिडेट येतात. तेन्ना सुद्दां कारण तो प्रामाणीक काम करपी आनी हर एक भुरग्याचो फुडलो फ्युचर पळोवपी. म्हणून आज जे तुमी आयल्यात तुमी समजूं नाका तुमी एकटे आहात म्हणून. आमी आहात तुमचे बरोबर. आमी तुमचे बरोबर रावतले सारके स्ट्रॉंग. कोणी कितलोय बोलून दी आमी उगी रावपाना. म्हणून ह्या विजय सरदेसाई विशय युवपाची गरज आसा. एकदम स्ट्रॉंग रावा आनी फुडलीं काम करात. बारीकय जाली एक फोन करात, आमी तुमचे फाटल्यान आसतले. पण ह्या विजय सरदेसाईन अख्खे गोंय मेकळे केलें. ताका स्थान आनी खंय ना. तो पेडण्या पावलो, कॉन्सुलर 10 दवरतलो म्हणून एक सुद्दां दवरपाक पावना. दवरपाक बी गेलो डेपोजीट. अशे रितीन तेजी हालत जाली. हर एक कडेन तो इन्वॉल्व जावपाक पळयता, पण ताका लोक थारो दिनात, लोक विस्वास दवरनात. ताणें तुमी जाणात बीजेपी बरोबर येतना लोकांक कितें कितें आश्वासन दिल्लें ताणें दवरलें, दवरूं ना. लोकांचो घात करून ताणें मागीर गव्हर्नमेंट केलो, मंत्रीपद जाय म्हणून. हे लोक आनी मंत्रीपद घेवन खट्टन केलें गोंयचें. जेन्ना हे प्रमोद सावंताक कळ्ळें पळय आनी ताका उडयलो तेन्ना तेजी जागा खंय ती ताका कळ्ळी. हे लोक सीप पयसो करपाक आयल्यात. म्हणजे धंदो जाल्लो. आमदार म्हणजे धंदो. इतले जोडपाचे इतले म्हणपाचे. म्हाका दिसता हे म्युनिसिपालिटी इलेक्शनां अशेंच म्हणल्यात ताणें पयशे. कारण आयले पयशे आनी लोकांक विकती घेवपाचे. पण लोक आज हुशार जाला. खंय लायफ आनी कळटा. लोकांक आपले संवसार, आपले पोट, आपले लायफ फुडें व्हरपाचें आहा. अरे पेरंट्स आवय बापायक दिसता आपलो खंय तरी भुरगो लागचो म्हणून. आज तें समज जातलें जाल्यार अशें मनीस जेंच्यांनी सॅक्रिफायस केला, तेंच्यांनी आपली फॅमिली गरिबांतल्यान वयर सरलेल्या लोकांक कितें गरज आसा तें कळटा. हे लोकांक कळपाचें न्ही. अरे हे लोक पयले घरांतले लोक हे लोकांनी सीप पयसो पळयलो आनी कांय ना. आनी पयशांचेर आमचे बारीक लोकांक विकते घेतले आनी आपल्याक जाय तशें यूज करताले अशें ते समजलेले. म्हणून हेजेर हुशार रावा. आज एक बरें सरकार, प्रामाणीक सरकार आज गोंयकारांक मेळ्ळें. जो प्रमोद सावंत गेली 24 वरां काम करता अशें रितीचो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा. आमचो अध्यक्ष रात दीस काम करता ही पार्टी एकठांय करपाक आनी फुडलें सरकार हाडपाक. आनी हें सरकार आमचें जातलें तेजे बद्दल डावट ना. लोकांक एक विस्वास बसता की फुडलें सरकार हें आमचेंच आनी फुडले सरकाराचो चीफ मिनिस्टर हो प्रमोद सावंतच जातलो हाचे बद्दल डावट. सगळे एकठांय रावता आनी परत एक फाटी जो
फातोर्डा कॉन्स्टिट्युन्सीचो कॅन्डिडेट जो आमचो बीजेपीचो बहुमतान हाडा. तुमचे बरोबर तो आसतलो, तुमची उदरगत बरी जातली हो एक विश्वास दवरा आनी आमी तुमचे बरोबर आसतले. आमी रात दीस आमी ह्या फिल्डा भितर काम केल्लें आहा. रात दीस आमी बारीक लोकांचीच कामां करतात. बाबू आजगांवकर म्हणटो मडगांव फातोर्डा आमी सगळे कडेन काम करत आयिल्ले आसा. म्हणूनच आज एक उतर मारल्यार लोक 1000 म्हणून बरो वता, कित्याक बेश्टोच रावना, काम केला म्हणून रावता. आनी हे लोक आमचे भितरलेच गेल्ले लोक, विजय सरदेसाय हे आमी आमचे बरो आसले लोक, पण हे कसले आहात आनी हेंचे भितर कितें आहा तें आमचे बरो. म्हणून फटयत नाकात आनी परते तेजे भितर पडनाकात. बरें मतदारसंघ करया. फातोर्डा हो नंबर 1 आदर्श मतदारसंघ म्हणून दाखोवया. हाज्या भितर प्रामाणीकपणान दवरात, लोकांची कामां करात. हांव जाणा आमचे लोक गरीब लोक कशे आसतात ते, तेच्या भितरल्यान सांबाळल्यार एकच मनीस तो दामोदर. सोडूं नाकात. ह्या वर्सां तुमी फातोर्डा फाटी येयल्लो आहा, फुडें न्ही. कोण जाले तुमचे भितर कामां, कितले लोक लागले ताकय तुमी म्हाका. पण ह्या भितर विचार करपी हे लोक न्ही, हे सीट समजतात आमदार जावप आनी धंदो करप. चड उलयलें की ताका पयशे दिवप आनी मेकळी करप. हें सोडून दियात. आमकां जाय परमनेंट प्लेस, आमकां जाय परमनेंट उदरगत, आमकां जाय विकास, आमकां जाय पोट, आमकां जाय धंदो. ह्या रितीन आमकां फुडें वचपाक. म्हणून मागतात तुमी सगळ्यां कडेन, तुमी बीजेपीन आयल्यात वेलकम करतात आनी बीजेपीचें कार्य प्रमाणीत आसतलें. आनी बीजेपी एकच पार्टी जी देशान आहा ती बरें काम करून फुडें वचपी आनी आपल्या कार्यकर्त्यांक लक्ष दिवपी, कार्यकर्त्यांक सांबाळपी कसली पार्टी.